39 स्क्रॅप करपाचो रेजोल्युशन घेतला. सो कितें अशें मेजर आज 39 फूल गोंयान आवाज जाल्लो आसा. आमचे ग्रामसभान इश्यू वाडला. एक्चुली खुबशे डिफरन्सीस आहा. वेर नॉर्मल लँड दोंगर आसा, दोंगर मीन्स लेवल लँड वेर देर इज नो ट्रीज एंड ऑल, देर इज नो इश्यू ऑफ कन्वर्जन. बट जेन्ना फिल्ड्स एंड डिझर्ट स्लोप्स दॅट इज कन्वर्टेड देन द इश्यू स्टार्ट्स. सो आज आमी रेजोल्युशन घेतला की एक तरी ते बंद जावपा जाय, विच इज अनकॉन्स्टिट्युशनल, मीन्स कायदे भायर जे आसा पळय कन्वर्जन. देन सेकंडली नाव देर इज अ न्यू सर्क्युलर दॅट सगळ्यांची प्रॉपर्टी NTZन घातलेली आहा. So everybody has applied in the panchayat saying that the NTZ काढपा जाय because there are residence houses built आहा, बंगले जाल्ले आहा, and there it has been termed as NTZ. So लोकांचो दोन इश्यू आहा. एक तरी तो NTZ काढपाचो आणि प्लस ते 39 स्क्रॅप करपाचो and streamline. And there is a case also going on in the court taking that into consideration. So लोकांचो हे आलो की it should be temporarily stopped. एवरी टायम चिकाली दाबोली वॉटर मेगा प्रोजेक्ट्स आणि ह्याच्या खातीर चर्चेन असता. सो तुम्ही त्याच्या खातीर कितें तरी कंट्रोलान मेगा प्रोजेक्ट इज नॉट द इशू, पण जे सिवरेजीचे इशू आहा पळय दॅट इज द मेजर इशू इन चिकालीम दाबोलीम. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की एक सिवरेज लायन आमकां बेगीनचे बेगीन जाय, बिकॉज इतली व्हडली व्हडली बिल्डिंगां येता, कॉम्प्लेक्सीस येता. सो सिवरेज इज डिस्पोज्ड इन द ओपन, सो ते जावपा जायना म्हणून सिवरेज लायन जाय. सो तेजो एक व्हडलो मुद्दो आसलो की आमच्या गांवांत सिवरेज लायन जाय आमकां. कमला प्रसाद, जी ग्राम पंचायत ज्यो आसता, ग्राम संस्था गांव सांबाळपा खातीर आसता आनी ह्यो संस्था आसता पळय गांवच्या लोकांक जाय तेच सांबाळपा हेचे हित जपपाचे आसता. आज लोकांनी इशू काडलो 39A सेक्शन स्क्रॅप करचे म्हणून आनीक सगळ्यांनी एक चारान एकमतान रिजोल्युशन घेतलां हें स्क्रॅप जावचें म्हणून. तशेंच रिटायर्ड चीफ जस्टीस देशाच्या सगळ्यांचो व्हडलो हायकोर्टाचो चीफ जस्टीस फर्दिन रिबेलो हेणें सरकाराक निवेदन दिल्लें आसा आनी हे कितले गोंया खातीर घातक आसा आनी हानिकारक आसा 39A. गोंयचो निसंतान आनी गोंयचो नाश जाता. हेज्या खातीर तुमचे चिकालीम पंचायत तुमी वावरतले हें बंद जावपा खातीर? आतां तुमी पयलीं आसतले की ग्रामसभान तो 39चो मुद्दो येयल्लो पळय, आमी तेजेर लोकांचे कन्सिडरेशन घेवन आमी सुद्दां ऑब्जेक्शन हाडलेलें आहा. नाव वील बी रायटींग लेटर टू TCP डिपार्टमेंट तो 39 स्क्रॅप करपाक. आनी सपोज हाडटा जाल्यार देन इट शूड बी इन अ प्रॉपर मॅनर. जे NTZ ऑर fields and all that should not be converted. आनी काही पंचायती गोंयां बऱ्यो आसा तेणी रिजोल्युशन घेवन एकमतान सगळ्यांनी सालसेतीचे एग्जाम्पल कितल्योश्यो पंचायती आसा तेणी रिजोल्युशन घेतलेलें आसा आमकां 39A नाका स्क्रॅप करचें म्हणून. तुमी आतां घेतलेलें आसा हाजेर तुमी एक्ट जातले बेगीन काय म्हणून? मोर दॅन 39 आतां लोकांचो फ्रस्ट्रेशन आहा दॅट NTZ घातलेलो आहा. NTZ मीन्स जे लोकांची घरां आशिल्लीं प्लॉटां आशिल्लीं पळय डेवलप दॅट हॅज बिकम अनयुजेबल, वी कांट डू एनीथिंग. सो लोकांनी खूबशी एप्लिकेशन केल्ले आहा पंचायतीन तो NTZ काडपाक, नो डेवलपमेंट झोन. दॅट्स अ बिगर इशू दॅन द 39A. सो टुडे वी हॅव डिस्कस दॅट थिंग एंड आमी गव्हर्मेंटाक बरयतले. पंचायताक ग्रामसभा जाली आनीक मेजर म्हणटा ते 39A इशू म्हाका चड इम्पॉर्टंट लागलो. I had given a call to people and people attended in large number. आता 39A आख्ख्या गोंयांत सगळे कडेन कितें जाता तें आमकां खबर आहा. डिस्ट्रक्शन ऑफ लँड, फिल्ड्स, आमचे दोंगर काबार करताय. सो बिफोर दीस हॅपन्स इन चिकाली जायते आमचे जागे काबार जाल्यात, पूण अंडर 39A आतां आमच्या गांवांत टोटल 7 पॉंड्स आहाय, ओगर म्हणटात तेका आमी. आनीक आतां जेन्ना खूंय प्लॉट घेतात लोक व्यू म्हणून पळयता आतां. and then the land sells like hot cake. So जायते असले जागे आहाय जे आमचे शिकल्यात आमी सांबाळपाक जाय. आनी जेन्ना हो देंवचार 39A आमचे गांवांत येवचे आदी एज अ प्रिव्हेंटीव मेजर टू शो द गव्हर्मेंट दॅट वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाईट. आमचो फादर पॉल मॅक्स आसलो तो संवसारान ना, पूण ही यूज टू फायट फॉर द नेचर. आमची शेतां जी पाळ आसली परत रोवपाक लागले. आमचे वॉटर बॉडीज आमचे हाजोन हे सांबाळपाक आमी आयज पासून झगडटाय आनी झगडत रावतले. सो 39A देंवचार जो आमचे चिकले येवचे आदी आमी गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदताय वी वील डाय टू सेव अ विलेज. आमी आमच्या गांवांत 39A अंडर खंयच्या एक्टा अंडर आमी कांयच डिस्ट्रक्शन जावपाक दिवपाना. आमची चिकलेचो गांव जो आहा ती हेरिटेज आमी सांबाळटले. सेकंड थिंग, आतां थोडे दीस पयलीं पावस उण जालो, पावस लेस जालो आनी गोंयां उदक ना म्हणून एक भिरांत पडली. मागीर देवाच्या बेसावान थोडो पावस पडलो, आतां डॅम मातशा बरो येयला म्हणून आयकलां. सेकंड थिंग, आमच्या गांवांत
आतां इतलें पॉप्युलेशन आहा आमी कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटाय इतलें पॉप्युलेशन आहा आतांच तर उदक मेळना मागीर कितें जातलें आतां 320 प्लॉट्स आहाय अंडर अफोर्डेबल हावसिंग तिका 1,500 लोक येतलो इट वील बिकम लायक अ वर्ड इन इट सेल्फ सो असले मेजर प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमचे गांवचो डिस्ट्रक्शन जातलें आमकां उदक मेळटलें आतांच आमकां 2-3 वरां उदक मेळटा सो आमकां उदक मेळटलें लायट मेळटली ही आमकां कांय खबर ना सो बिफोर दीस हॅपन्स आनी वर्स्ट कंडिशन्स हॅपन आतां सिवेजाचें उलयलें आयज ग्रामसभात हे सगळे इंटरलिंक्ड आहा सो आमचे गव्हर्मेंटाचे प्रॉब्लम कितें हातीक कितें जाता तें पांयां कळना पांयां कितें जाता तें हातीक कळना म्हणटा तसले भाशेन इट इज लायक गव्हर्मेंट इज वन बॉडी बट इट लुक्स लायक दे आर पॅरलायज बॉडी तकलेक कितें जाता तें पांया कडेन कळना पांया कडेन कितें जाता तें तकलेक कळना सो ऑल द डिपार्टमेंट शूड बी इंटरलिंक्ड सिवेज डिपार्टमेंट म्हणटा PWD डिपार्टमेंट दुसरी म्हणटा मागीर रस्ते बांदताय PWD येताय फोडटाय दुसरे so all the departments are not interlinked they should have some software where each department is interlinked आणि तांकां गमता की ते हुंचे डिपार्टमेंटात कितें जाता तेन्ना जाल्यार हे भाशेन जातलें की आमी फकत ब्लेम गेम खेळटाय पंचायत बरयता हेल्थ डिपार्टमेंटा हेल्थ आनी आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा बरयताय मागीर ते आमकां परतून बरयता फकत लेटर गेम चलता सो टू स्टॉप ऑल दीस गव्हर्मेंट शूड कम विथ समथींग दॅट इंटरलिंक्स ऑल द डिपार्टमेंट्स सो हेच सांगून फकत 39 डे आमी मेजर आमचो पॉयंट आसलो आनी वी आर गोइंग टू ऑब्जेक्ट इट रायट टील दी एंड म्हणटे भाशेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज पीपल हॅव गिवन अस द मॅन्डेट आमकां धाडले पंचायतीन आपणाची कामां करपाक सो आमी सगळ्यांनी प्रेझेंट आसपाक जाय हांव आजून पासून एकूय पंचायत आय फिलिंग प्राऊड बिकॉज फॉर 4 years 4 वर्सां जालीं म्हाका हांवें एकूय पंचायत बॉडी मिटींग मिस करूं ना फोर्टनायट मिटींग आणि ग्रामसभा ऑलमोस्ट ऑल ग्रामसभा हांवें अटेंड केल्या सो एवरी पंच शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी तुज्या वॉर्डाचे तुज्या लोकांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आउट ऑफ युअर गुड विल यू शूड कम अँड अटेंड द ग्रामसभा अँड फेस पीपल कित्याक आमची प्रॉब्लम आहाय ती लोक क्वेश्चन करता तेन्ना फकत सरपंच आन्सर करतलो म्हण ना सो ईच मेंबर हॅज टू बी प्रेझेंट टू give an answer to the people what is happening in their ward. So I through the media, of course I meet them for every meeting. But through the media I would request all the party members to be present for the Gram Sabha as well. आज 39 एजन मेजर डिस्कशन झालं की गोंयभर सगळ्यांक खबर आसा की जाला तो कसो इशू आहा तो कशी भाटार बेसार जे नॅचरल फ्लोट आनी मागीर आमचे नॅचरल हेजे मुखार मेजर डिस्ट्रक्शन जातले हेजे लागून हांवें तो प्रपोजल घातलो 39 स्क्रॅप करतो म्हणून सो आयज सगळ्याच्या संमतीन तो ग्रामसभेन पास जाल्लो आसा आनी तेजे श्रेय आमचे चिखली पंचायतीक दिता सो बरें डिस्कशन जालें तेजेर 39 एजीर आनी तो युनिव्हर्सिटी डिसिजन जालें तेजेर तो स्क्रॅप करतो म्हणून ह्या मतदारसंघाचा आमदार जो आसा तोवूय पंचायत मंत्री जाता आनी हे चिकालीम पंचायतीक अवॉर्ड मेळ्ळेलो आसा बेस्ट पंचायत म्हणजे ताजेर तुमचें कितें आतां ते अवॉर्ड उलोवपाचें कारण अवॉर्ड मेळपाचें आतां आमी म्हण स्वता हांवें ते प्रश्न मांडले ते चिखली पंचायतीन सिवेज म्हणनाका गार्बेज म्हणनाका मागीर ड्रेनेज म्हणनाका आनी तशे खुबशे इश्यू घातले हांवें तो म्हाका दिसना तो अवॉर्ड इट इज अ आय वॉश हेजे बरे पंचायती आनी गोंयभर आसा ते बरें काम करता आनी हें एक तेका तेजे फाटल्यान हो मिनिस्टरूच आसा की ती परत परत पंचायत हायलायट करपाक सो म्हाजे तरेन म्हाज्या मतान अवॉर्ड मेळ्ळा ते म्हाका दिसना ते हेका लागून मेळ्ळा 39 आहा तो मेन इशू ओल्ड गोवा इशू आनी आमचे पंचायत फळे आनी आमचे ग्रामसभा हे फुल्ली सपोर्ट करता ते इशू बिकॉज दॅट इशू वील स्टॉप लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर एनवायरमेंट आवर हेरिटेज एंड ऑल आवर welfare of the village people. So we are supporting this issue and we have passed the resolution today to scrap 39A. हाऊ मच इफेक्ट पयलीं पडला सद्या कितें कंडिशन आहा चिकालीम बिकॉज Chikalim village people are very active and you can see today how people came and how they questioned the sarpanch and the other panches on this issue. So Chikalim people are not going to keep quiet. We will exhaust all the avenues that are possible to try to settle it peacefully. If not, we will go legally, we will go to the court and get justice. सरपंचाचे कसं तुमकां हे आसला सो Sarpanch every time he says, okay, that's 2-3 Gram Sabhas, he said that he will remove the illegal construction, the illegal gadas, everything. He says everything. But after he goes back, nothing happens.
ग्रामसभेक जी रिझोल्युशन घेता ती इम्प्लिमेंट जाता काय म्हणून Gram Sabha's resolution is mandatory for Sarpanch and the Panchayat Secretary to implement it. It is mandatory. It's their duty. They got powers to implement it. So if they don't do it, then there are remedies where we'll have to go to higher authorities and ask for action on them because it becomes remiss of duty. Means remiss of duty of the Sarpanch and Secretary. So we will definitely post for further action. काही ग्रामसभेक गोंयच्यो ज्यो पंचायत आसा तेणी काही पंचायत आसा तेणी रिझोल्युशन घेतलेलें आसा इनॉनमसली आमकां 39 डेज सेक्शन हांगसरले स्क्रॅप करचें म्हणून पूण तुमी ह्या भशेन घेवपाक शकना काय म्हणून Same, आम्ही बी आता इनास्यून जे मांडला ते ऑन द सेम टर्म्स वॉट एवर ते 10 पॉयंट आशिल्ले which Justice Pradendra Bello has submitted to the government. Based on the same thing, आम्ही बी रेजोल्युशन मांडला ताका रिटर्न कॉपी दिल्या आणि ते रेजोल्युशन एडॉप्ट जावन आम्ही सरकाराक धाडटले आणि सगळे ऑथॉरिटी धाडटले 18 points in the Gram Sabha today. One was withdrawal of Section 39A, notification of the proposed Town and Country Planning Act. Okay, that was discussed in length, and there are resolution passed not to go ahead with that. The whole Gram Sabha, entire Gram Sabha has objected, and we have decided to give this resolution to the required authorities, to the Panchayat Minister, and as well as to the Town and Country Planning Authority and to the MPD, Reason behind why because it is going to be a lot of destruction in the village, or rather to say in the villages. Considering the destruction they are supposed to be going ahead with, without least respect for the fields and to the slopes and to the NDZs and to the A2 zones. yeah. And my second point was bus shelters in Chikalim. They are in a very shabby condition because there are many people traveling by buses. All the bus shelters are in a very shabby condition. सरपंचान कितें assurance दिलें? जसं म्हणतात की तुम्ही काय करणार so ask them to clean the entire area and they will agree. And my third point was about tree plantation and the pruning of trees along the National Highway 366, which are dangerously leaning against the road. That needs to be pruned if you want to save the trees. And we have decided to plant some more trees to the Goa State Biodiversity Board with the help of the PWD.